इलेक्शन तेंकलें तशें सरकारान मयेचे इव्हॅक्युई प्रॉपर्टींतले 62 जाणांक पणजे सोमारा प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेटां दिलीं. सरकार तांकां प्रोव्हिजनल सनद म्हणटा. पणजे मिनेजीस ब्रागाजांत कार्यावळ जाली. प्रकरण हायकोर्टांत गेल्ल्यान सरकार सध्या प्रोव्हिजनल सनद म्हूण मयेकारांक ही सर्टिफिकेटां दिता. कोर्टांत मयेचे इव्हॅक्युई प्रॉपर्टीचो विशय तडीक लागले उपरांतच सनदीचें कितें तें थारतलें म्हूण पर्रीकार उलयलो. सनदीक 1141 मयेकारांचे अर्ज आयल्यात. ते जजमेंटान जे कितें फासकयल्या कोर्टान म्हणजे मुनकार म्हणून बरेच जाण आतां बोवाळ मारतात. तांच्यांनी एक गजाल लक्षात दवरूंक जाय, मुनकार कूळ की कायदो केलो 76 पण लेजिस्लेशनान जे आपले सारके परफेक्ट विचार करूंक जाय तो करूं ना. त्यामुळे हो फाटलो कायदो जो आशिल्लो टेनन्सी एक्ट आनी मुनकारी एक्ट हाका शेड्यूल 9 सकयल अंडर आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल चुकलो आसत पण शेड्यूल 9 हातून घालपाची गरज आशिल्ली म्हणजे प्रोटेक्शन 31 चेंज प्रोटेक्शन फ्रॉम लिगल डिस्प्यूट्स जे दिवपाचे आशिल्ले ते कोणेच दिले ना. ताजो परिणाम असो जालो की 2003 सालान कोर्टान नॉर्मल जमनीच्या रेव्हेन्यू कायद्याच्या आधाराचेर जी जमीन ग्रांट दिल्ली तो ऑर्डरूच कॅन्सल केलो. दोनूय कायद्यान हे एप्लिकेबल जाता कारण दोनूय कायदे आमचे सेक्शन हे शेड्यूल 9 कॉन्स्टिट्यूशनचे इन्क्लूड जावप नासले. मागीर हांवें 2003 परत कायदो केलो आनी तो दिल्लीक धाडून शेड्युलान घालून हाडलो. सो ऑल मुनकार टेनंट्स हांकां ताच्या एक प्रोटेक्शन मेळ्ळें. ते मूळ आशिल्ले ह्या विशयाचे ते मूळूच ना करून उडयले. एबॉलिशन ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी ग्रांट्स जी पुर्तुगेज सरकारान ग्रांट दिल्ले लोकांक जमनी बिमनी त्यो एबॉलिशन करपाचो सरकारान कायदो करून अधिकार घेतलो. म्हणजे तातूंतल्या ज्यो जमनी सरकारा कडेन आयल्यो सरकारान मागीर ज्या लोक आहा तांकां ते योग्य ते हे दिले. आप सत्तेर येवंक म्हूण आपले परीन यत्न करीत आसा. 5 वर्सांत 50,000 नोकऱ्यो. आप रोजगार येवजणे खाला 50 लाख रुपया मेरेन मदत. बरें शिक्षण, वायफाय झोन्स, गोंयकारांक नोकऱ्यो दितले उद्देगांक सिंगल विंडो क्लियरन्स. आपान युवा जाहीरनामो डिक्लेअर केलो. हे पयलीं आपान बीजेपी सरकाराचे स्किमीचो डबल बोनांजाय डिक्लेअर केला. गोंया भितर जो राग शिजता भुरग्यां भितर लोकां भितर तो आज कमी करपाक जाय. युथाक एक डायरेक्शन दिवपाक जाय आनी ही जबाबदारी समजून आम आदमी पार्टी एम्प्लॉयमेंटाचेर चडांत चड फोकस करतले. 50,000 आमी नोकऱ्यो 5 वर्सां भितर तयार करतले. ज्यो इंडस्ट्रीज जो प्रायवेट सेक्टर आमकां हेल्प करतलो ह्या हितून तांकां सिंगल विंडो क्लियरन्सीस वील बी प्रोवायडेड. बिसायड्स दॅट आम आदमी रोजगार योजना विथ लोन्स अप टू ₹50 lakhs विथ अ सिंपल एप्लिकेशन प्रोसेस. सांगपाचें म्हणल्यार आतां जी चीफ मिनिस्टर योजना पळय आसा तातूंत आतां पर्यंत 2001 ते 2016 पर्यंत फक्त 6,000 लोकांनी हाचो लाभ घेवपाचो प्रयत्न केल्लो आनी फक्त 110 कोटी. So you can imagine just a mere 110 crores spread over a period of almost 16 years, which is a pathetic reflection of the present day or the past governments that have ruled Goa. शेतां पाड दवरूंक सोदता तातूंत एक नेक्सस आसा तांचो. बिल्डरां बरोबर जे कोण बायले जागे घेता तांचे बरोबर ताजे डायरेक्ट रिजनल प्लॅनिंगाचेर आतां रिजनल प्लॅनिंग कित्याक भायर सरना. हाचो हेतू एकच की तांकां जाता तितलें अशेंच ते एडॉकिजम करून सगळें पाड घालपाक जाय. तर ट्रेडिशनल सेक्टराचेर आमी भर घालतले. The Aam Aadmi Party government will ensure high quality education and infrastructure in government schools. The teachers will be insulated from non-academic duties and will be made to focus extensively on what they teach. Goa's first sports university, first agricultural university and first skills university
for developing well-paying, respectable careers in sports, farming and agricultural sciences, etc. will be set up. Free Wi-Fi zones will be set up across colleges, universities and public places. So sports budget will be doubled to ensure that Goa rightfully becomes India's sporting powerhouse. We will be providing 2 lakhs for college cultural and sports festivals to the Students' Council at the start of the academic year. दाबोळी एअरपोर्ट जंक्शना वयल्या रेल्वे ओव्हरब्रिजाची दशा जाल्या. ब्रिजाचें रेलिंग तुटलां. यो वच करतल्यांक जिवाक रिस्क. ब्रिजाक वेरो गेल्यात. सरकारान जाता तितले बेगीन ओव्हरब्रिजाची परिस्थिती जाग्यार घालची म्हूण लोक मागता. हो ओव्हरब्रिज खंय पोर्तुगीज तेंपावेलो. सरकार ताचे मेंटेनन्साचेर सुद्दां नजर घालूंक सोदिना. आतां पळयत आनी हेजेर उबो रावत जाल्यार तुमकां सारकें कळटा की हो ब्रिज कितलो हालता तो. एक सादी कार जर हांगासून गेली जाल्यार इतको हालता, इतलो वायब्रेशन आसा, केन्नाय कितेंय घडोवंक शकता ह्या ब्रिजा बद्दल. सो हांव कन्सर्नींग एथॉरिटी एअरपोर्ट म्हणजे रोड एथॉरिटी कडेन मागता की हेजेर तेंच्यांनी लक्ष घालचें आनी जाता तितलो फुडें कितें जे ट्रॅजीक कितें घडपाचें आसा तेका पासून कितें तरी उपाय करचो. हे म्हाजें रिक्वेस्ट हायवे अथॉरिटी कडेन ऑफ इंडिया कडेन, म्हणजे तेंच्यांनी जर लक्ष घालचें बरे भाशेन. आनी एक पळयलां आमी कितें ब्रिजाक एक संरक्षण सुद्दां कांय ना, म्हणजे तेजें रेलिंग सुद्दां गेल्लें आसा. समजा जर फाल्यां कोणाचो कंट्रोल गेलो जाल्यार ती गाडी सरळ रेल्वे ट्रॅकाचेर वचून कितेंय घडोवंक शकता. बट हो जो खरो रिक्वायर्ड जो डेव्हलपमेंट आहा तो तेंच्यांनी आजून पासून केलेलो ना. आनी आय स्ट्रिक्टली डिमांड की हो जो ब्रिज आसा बेगीन मेंटेनन्साक घेवपाचो, रिपेर करपाचो आनी आमकां लोकलाक बरे भशेन ट्रॅव्हल करपाक दिवपाचो. ताका आख्खे क्रॅक डेवलप जाले. तो कार्ड धुंवर ते इंजिनाचे वचोन तेजेर कितें जाला, तेजेर तो क्रॅक नोट जायनाय. तेजी सायड रेलिंग ते आख्खे तुटून पडला. हांव मागता की तो बरे भाशेन मेंटेन करचो. सेकंडली आनी एक म्हणटा ते आतां सिग्नल पडटा, ते सिग्नलाचेर लोक इतलो टँकर, इतले हेवी ट्रॅफिक, आउटसायड टुरिस्ट पास जाताय. फाल्यां सकाळी ह्याच टुरिस्टांक जर फाल्यां एक बस ना कितें तो ब्रिज कॉलेप्स जालो जाल्यार केदी व्हडली ट्रॅजेडी जावंक शकता. हे गव्हर्मेंटान चडशें हांव मागता की हे ऑन प्रायोरिटी बेसीस हें काम करून घेवचें. This railway bridge is a lifeline for the residents of Dabolim, Chikalim and all people moving towards the airport. इतू वर्स जाली तो ब्रिज हा मेंटेनन्स कोण कोन्ना तेंचे. रेल्वे कितले पाट सांगले, PWD कितले पाट सांगले. आज चोयल्यार थिंग सायड रेलिंग्स बा तें सगळें मोण पडलां. हांवें तेंकां रेल्वे सांगलोले बाबा तुमी एक ब्रिज बांदया हिंगा, इधर एक्सटेंड द ब्रिज or put up a bridge like how they put at Kharaban, so that the traffic does not have to stop here. They will cross the railway track and go directly on the national highway. Give a break.